आध्यात्मिक जीवनांतू 3 स्टेज आसा. फर्स्ट म्हळ्यार ते संबंध, अभिधेय आणि प्रयोजन म्हणून हे 3 स्टेजीस असतात. म्हळ्यार हे कसं न्हय, चैतन्य महाप्रभून हांकां सांगचें आसा रूप गोस्वामीक. आतां आमी हे एक एग्जाम्पल घेवन हे एक पॉयंट नोट करूया जावका जाल्यार. म्हळ्यार आतां आमी पळयताना फॉर एग्जाम्पल आतां आमकां खंय प्रयाण करता, ट्रॅव्हल करता म्हणून इच्छा असल्यार रेग्युलरली आमी लक्ष पुरवत की आमगेले कार जावं एक कार असल्यार लायक आसा म्हणून. सो आतां कसं एक विषय जावका म्हळ्यार प्रयोजन जावका तेन्ना आमकां खंयचे एक विशय आवटू संबंध जोडटा. म्हळ्यार आतां आमकां ट्रॅव्हल करता जाल्यार खंयचे विशय आवट संबंध जावका आमकां एक कारा आवटू संबंध जावका पडटले. ते कारा आवटू संबंध जावका जाल्यार आमी मागीर ताजे अभिधेय सुरू करतली प्रोसेस. ते कसं प्रोसेस आसतलें म्हळ्यार कार खंय मेळटली म्हणून पळयतली आमी, खंयची कार जावका म्हणून ते सिलेक्ट करतली. मागीर ते कार घेवका जाल्यार ताका फायनान्स कशें करचें ते आमी मनावरचे प्रयत्न करतली. ती खंय खंय दोखून घेवं येता आनी लास्टार ते कार घेवन जेतरी प्रयोजन येतलें म्हळ्यार आमी यूज करतली ती. आनी मस्त सकट काराचे एडवर्टिजमेंटांनी तुमी पळयल्यार पळयात नवे कार घेवन तो मनुष्य पयसून वता. तेन्ना तागेले बगलेन राबतले नेबर्स आनी रस्त्यार चमकतले जन आनी एकदम एप्रिसिएशनान पळयता ती. आनी मस्त जेन्ना जाळ येता पळयतना हागेले इतले लायक कार आसा म्हणून. आनी तें पळयतना ताका खुशी जाता पळय हांगेले ना म्हगेले कार आसा म्हणून. म्हळ्यार ते एडवर्टिजमेंटा दाखोवन तांणी ते दाखोवचें की हें प्रयोजन जातलें तुमकां आमगेलें कार घेतल्यार बेस्ट मॉडल आसा हें म्हणून. सो लायफान तूं खंयच्याय विशय असल्यार हे 3 एस्पेक्ट्स आसचीच. आमकां ते कशें जावका ताजे तूं एक संबंध जावका मागीर ते संबंध जातरी ताजे ते कशें ते प्राप्त करून घेवचें ते कशें ते कनेक्शन जावचें ताका अभिधेय जावका आनी मागीर ते जातरी फायनली ते प्रयोजन जाता म्हळ्यार ताजें कशें की एक यूज जातलें म्हूण कळटलें. सो खंयचेंची आमी पळयल्यार कसले विशय जावका संवसार काराचें एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार पुरा खंयचेय विशय आमकां कसं जावका असल्या संवसारांतू ताजें एक प्रयोजन आसता. कशी कार घेतली नवें आसतना भार एक खुशी आसतली पुराजन पळयतली मात स्वल्प दिवस नंतर स्वल्प म्हयने नंतर ते सेम फिलींग आसना. मागीर विंगड जाल्यार ताजे की ना लायक कार येवचें पुरो और त्या काराक कशें जावचें पुरो. सो त्या प्रकाराची ह्या संवसारात खंयचें एक प्रयोजन मेळटा पळय तें शाश्वत जावन आसना. स्वल्प काळान तूं कसं की एक उणेपण येता और ते सुरे कशें आशिल्ले पळय तें आसना उणी जाता वता म्हूण सांगता. मात असल कसं प्रयोजन आसा की खंयच्यान आमकां शाश्वत जावन आनंद मेळचे साध्य आसा. तें म्हळ्यार प्रयोजन येवचें म्हळ्यार सूर जावचें म्हळ्यार देवा लोटो आमी केन्ना संबंध जोडसिता ती तेन्ना म्हूण. एक्चुअली संवसारांत खंयच्यो विशय असल्यार हे देवालयाची तेजाची पुरा अंतू देवालय तेज तो. भगवद्गीतांतू तो श्लोक अस्मु यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत् तद एव वा गच्छत्वम मम तेजोंश संभवम. देवान सांगता की तुम कसनेपणी आकर्षित जावन विभूतिमत सत्वम म्हळ्यार हे जगत्यान तुमी कसले पळयल्यार म्हळ्यार आकर्षित जावन विभूती आशिल्ली खंयचो एक चांग विशय पळयल्यार ते खंडिताची मम तेजोंश म्हूण मेगेल तेजाचे मेगेल्याची शक्तीचे ते म्हूण जाल्यारीची आमी पळोवं येता की देवान हे भगवद्गीता सांगचे आसा एक स्पार्क म्हणून सगळे एक आमगेले देवाल ते शक्तीचे. सो कसं एक अट्रॅक्टिव्ह अशें पुरो आमकां मस्त सकट वस्तू पळयली दिसता आमकां आकर्षण जावचें पुरो जाल्यार आमकां मनावरका देवान भगवद्गीता सांगल्या म्हणटे खंयचे विशया प्रती आकर्षित जाल्यार देवाल एक एनर्जी म्हणून. आनी आमी देवान एक अंश म्हळ्यार समुद्राचे एक 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 उदकाचे एक सान एक ड्रॉप तांतो अट्रॅक्ट जातात म्हूण जाल्यार म्हळ्यार ते समुद्रांतू कितलो आनंद आसचे पुरो त्या मनावर तशें आसा म्हूण हांगा सांगतात. सो आतां मी संबंध अभिधेय आनी प्रयोजन पळयतना आमकां एक देवा लोटू कृष्णा लोटू एक रिलेशनशीप जावता. आनी केन्ना आमी रिलेशनशीप और संबंध म्हणटाना तांतू भावना आसता इमोशन्स आसतात. आनी केन्ना ओट्टू असल्यार इमोशन्स येताची
आता आमगे परिवार आसचे पुरो और आता आमी खंय ऑफिसां काम करता कॉलेग्स आसतली और फॉर एग्जांपल आर्मीन सैनी पुरो ओट्ट काम करता ती तांगेले कशें की एक रिलेशनशीप आशिल्ली निमित्त तांगेले एका प्रती एक भावन जाता म्हळ्यार कशें की एक इमोशन्स डेव्हलप जाता आणि खंयचे एक रिलेशनशिपाचे एसेन्स म्हळ्यार ते भावनामृत म्हळ्यार ते एक कनेक्शन ते इमोशनल कनेक्ट जावचे पळय त्यांचे एक एसेन्स आसता रिलेशनशिपाचे आणि ते खंय आसना हे एसेन्स इमोशनल कनेक्ट तेन्ना ते फॅमिलीन तू चिके रिलेशनशिप्सा प्रॉब्लेम जावचे पुरो तशींची हे केन्ना भावना इमोशनल कनेक्ट आमी देवाल खातीर चॅनलायज करता ती और देवाल प्रती आमी ताका कनेक्ट करता ती ते भक्तीची भावना जाता म्हणून ते कशी कनेक्ट करची प्रोसेसाक अभिधेय म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगता ते आमगेले इमोशन्स केन्ना आमगे लोट आसची कशी जी आत्म म्हळ्यार ताका एक चेतना आसची आणि आमगेले आत्मचेतना आसून आमकां मन बुद्धी आमी देवान दिलेलो आसा ताजेन आमी पळयता आसता ती कसले विषय पळयल सिता आमी ताजे विशयी विचार करता ती आणि ताचे प्रती आमकां कसले एक भावना येता फिलींग येता म्हळ्यार थिंक अँड फील म्हळ्यार आमी ऑब्जर्व करता ती ताजे विशयी चिंतन करता ती आणि ताजे विशयी आमकां एक भावना येता म्हणून आमी सांगेत खंयच्यो विशय आमी पळयल्यार आमी ताका ऑब्जर्व करतात आणि ताका एक एनालायज करता ती आणि एनालायज करची म्हळ्यार ताजे विशयी एक चिंतन करची म्हळ्यार तांतू चिंतनान तांतू एक फिलींग आसना एनालिसिसान जाल्यार आमी ताची कशें की एक चंदाय की कशें की एप्रिशिएट करता ती तेन्ना आमकां ताजे विशयी एक फिलींग येता आता एक चंद एक गुलाब पळयल म्हणलें रोज फ्लावर पळयलें ते रोज फ्लावर कोण तो सायंटिस्ट आसता बॉटनिस्ट आसता ते रोजा पळोवन तो एनालिसीस करचे पुरो म्हळ्यार कसं नासता तूं म्हणून फॉर एग्जाम्पल सायंटिफिकली त्या बायोलॉजिक्सांनी म्हणचे पुरो आनी करोला हाजे एक पार्ट आसा एंड्रोसियम गायनोसियम कसं पूण रोजा फ्लावर पुरो सायंटिफिकली तो पार्ट्स पळोवचे पुरो ते तागेले एक एनालिसीस जाल्यार एक आर्टिस्ट और ब्युटी लेकार पळयता हो कितले चंद आसता तूं कसं एक कलर आसा त्या एक विंगड दृश्टी पळोव येता म्हणून सांगेत तशींच खंयचे एक रिलेशनशिपांतूय कोणी फॉर एग्जाम्पल कोणाक एक रोज दिल्लें ते आनी ते कोण पर्सनान ते रोज रिसीव केल्लें ताणें सायंटिफिकली ताका एनालायज केल्यार ते इमोशनल कनेक्ट जातलें कोण दिल्लें ताका विचित्र म्हणून दिसतलें हें कसं सांगता आसतो म्हणून एनालिसीस करून मात सिंपली आमी एप्रिशिएट करून ते कलर की भाव ते फिलिंग्स आमी एक्सेप्ट करता ती तशींच भागवतमान तुवें सांगिल्लें आसा की देवाल विशय आध्यात्मिक विषय वय आमी अशींच सायंटिस्ट लेकार एनालिटिकली वय पळोव येता आनी अशी एक आर्टिस्ट लेकार म्हळ्यार ताका एक एप्रिशिएट वय करूं येता म्हणून आतां हे जगत्यान तूं कितले सकट विशय आसा की खंयच्यान आमकां सांगतात हें केल्यार और सगळे एडवर्टायझींग इंडस्ट्री हेंच न्हू हें केल्यार तुमकां आनंद मेळटलो हें केल्यार आनंद मेळटलो मात मस्त सकट अशें आसा की ते यूज करून जातरी उपयोग केल्यार मागीर मुखार आनंद कशी क्षणभरा खातीर मेळचे पुरो जाल्यार ताचेर आनीक मुखार कश्ट जाता कशी कसं अल्कोहोल और पिवची वस्त आसल्यार कसं की कोणाक ते टेस्ट लायक जावचे पुरो ताजी कसं की एक फिलींग लायक जावचे पुरो मात नेक्स्ट दिवस कसं ताका पडटा दूख किंवा रोंकून घालचे पुरो आनी ताका तो अभ्यास लागल्यार मुखार तागेलें दुड्डय नश्ट जातलें आनी विंगड कसं प्रॉब्लेम सुरू जावचे पुरो ताजे निमित्त सो ह्या जगत ह्या विशयान तूं मस्त सकट प्रॉमिस मेळटा आनंद मेळटलो मात तशें जायना ताकाची मस्त सकट जना कसं जाता की रिलेशनशिपान तसो संसाराच विंगड कसं व्यस्त आसल्यार तांकां कसं की एक अनुभव जाता आसता हो हांगा आनंद मेळटलें ಸ್ವಲ್ಪ काळान कळ्ळें ना तांतूय कश्ट आसा हो हांतो आनंद मेळटलो पळय तें ट्राय करता ती ಸ್ವಲ್ಪ काळान कळटा हो हांवें हें तूं कांय ना तूं प्रेजन ना हें म्हणून तशी ट्राय करता वता ती मागीर एक म्हणटात पळय कसं की एक वैराग्य येता कसं ना ह्या संवसारांत आध्यात्मिक दृश्टीरी ताका असल जन मस्त सकट आसता ती कोण अशी पळोवन अध्यात्मा वता ती आनी तांकां दिसता हें कसं म्हणटात ह्या संवसारांत रूप हें पुरा विशय आकार हाजे निमित्त पुरा कश्ट ताका आध्यात्मिक विशयांत वताना तांणी निराकारवादी जाता ती म्हळ्यार ह्या पुरा विशयांत निमित्त आमकां संवसारांत आमी कश्टांत पळयन ती आध्यात्मिक विशय आसतना आमकां रूप गुण कसं नाका म्हणून ताका तशी त्या प्रकारार आध्यात्मिक जिवनांत तूं वच्चे जन पळयता ती कसं की ह्या जिवनांत तूं कसं की मस्त सकट अट्रॅक्टिव्ह आसा खंडीत आध्यात्मिक विशयांत अशें नज
म्हूण तांणी ते एनालिटिकल वेर वता ती कशी ते एक बॉटनिस्ट ऑर सायंटिस्ट रोजा पळयत पळय संवसाराचो हो विषय हो शक्ती हे सकट ते म्हणल्यार पदार्थान जाल्लो संवसारू आनी कसने देवाल विशय आकार देवाल गुणा विशय तांणी कसनेची म्हळ्यार एक देव आस आनी तागेले एक भावन आस आनी तागेली भक्ती करूं येता त्या विशयान तांकां रुची येना तांणी खाली एनालिसीस मात करता ती आनी भागवतमान तुवें पळयल्यार सुरेश श्लोकांत तो एनालिटिकल अप्रोचेस भागवतम सूर जातानाची सुरेश श्लोक एंड जाताना तांतूं सांगिल्लें आसा सत्यम परम धीमहि म्हणून म्हळ्यार एनालिटिकली देव म्हळ्यार सत्य परम तो म्हणून म्हळ्यार देवाल एक चरित्रा विशीं ते एक सांगिल्लें आसा जाल्यार मुखार सुनू तिन्नी श्लोकांत भागवतम सांगता पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भुवी भावुकः म्हळ्यार अशी सांगता की हे तिन्नी श्लोकां सांगता हे म्हळ्यार शुक मुनिलें मुखार विंदा दुखून आयिल्लें हें भागवत आनीक गोड ताची गोडसाण आनीक वाडल्या आनी तेका रसमा आलयम म्हळ्यार हाचे इतले एक रुची अशी ह्या भागवतमांत भक्तीचे की भागवत सांगता की हे कोण वाचिता तांणी रसिक जावका म्हूण म्हळ्यार देवाल गुण रूप देवाल लीला हे इतले अट्रॅक्टिव्ह आसा की आमी हे पुरा मन आवरून आमी रसिक जावका म्हूण भागवतम सांगता खाली एनालिसीस मात न्ही आमी ते अंडरस्टँड करून ताची इमोशनली देवा वांगडा कनेक्ट जावका रसिक जावका म्हणून आनी देवाल इतलो चंद कृष्ण म्हळ्यार न्हू आकर्षती ती कृष्ण इतलें अट्रॅक्टिव्ह रूप आसा की आमी रसिक जावका मात रसिक जावका जाल्यार एक कसन की एक क्वॉलिफिकेशन जावका म्हळ्यार ताची विशय वेळ कळका आतां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान तांणी हें एग्जाम्पल दिवचें आसा की कोणी आतां एक भरतनाट्यम परफॉर्मन्स पळोवचें चमकली ती आतां ते भरतनाट्यम परफॉर्मन्स चमकल्यार ऑडियन्सान मस्त प्रकारा जन आसचें पुरो आनी ते कशें की ते निजावन ते भरतनाट्यम परफॉर्मन्स आसा तातूंत कशें की भार एक चांग देवा लील ती करून दाखयता कोण भरतनाट्यम डान्स करता आसा म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल त्या दिवसाचे एक्ट अशें आसचें पुरो की कृष्णान लोणी खांपची आनी यशोदान येवन कृष्णा बिश्टोवचें आतां ती आर्टिस्ट कोण आसा ती कृष्णाल रोलय करता यशोदाल रोलय करता आनी मस्त सकट ते भरतनाट्यम डान्स कोण पळोवन अशें पुरो तुमकां गोत आसा तातूंत मस्त सकट मुद्र आसा मस्त सकट एक्सप्रेशन्स आसात तातूंत ते दाखोवचें पुरो तूं आतां ते कोण ऑडियन्स आसा ती तातूंत मस्त प्रकाराचे ऑडियन्स आसचें पुरो आतां कोणाक त्या टॉपिका विशय गोतना हे कृष्णा लिले विशय गोतना तांणी थंय बसून कशी एप्रिशिएट करतली भारी कशें की चंद एक्सप्रेशन्स आसा मुद्र आसा लायक अशें म्हणजे लायक आर्टिस्टा म्हणजे कोण आसली तांणी एक्सप्रेशन्स करतली ಸ್ವಲ್ಪ जन अशी अशें पुरो ती की तांणी सांगतली ही परफॉर्म करतली भारी चंद आसा म्हळ्यार एक विंगड टायप अट्रॅक्शन अशें पुरो और आनीक एक एक्सप्रेशन अशें पुरो खंयची ऑडियन्साक ते एडवान्सांत गोत आसा हे कृष्णाल विशय ह्या भक्तील विशय तांणी पळयतना तांणी रियली तांतूं मग्न जावन तांणी एन्जॉय करतली तांणी कसन ती मुद्र दाखयता कसन दाखयता कोणा ते कृष्णा लिले विशय ऑलरेडी गोत आसा आनी तेन्ना ती भरतनाट्यम डान्स ती परफॉर्म करून दाखयता तेन्ना ते ऑडियन्स कोणाक गोत आसा हो विशय आनी कोणाक तो कृष्णाल विशय कसन लील जालेली गोत आसा तांणी एवरी एक्सप्रेशन एवरी मुद्रा आनीकय चड एप्रिशिएट करूं येता कृष्णाल अशें एक्सप्रेशन आशिल्लें हें मुद्र म्हळ्यार यशोदा माई ती कोप येवन ती अशी बिश्टोवची सो तांकां तांगे लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग ऑर एप्रिसिएशन पळय तांणी इमोशनली कशी कनेक्ट जातली आनीकय चड जातली कसं लायक तांकां तो विशयांत ऑलरेडी कशें की एक नॉलेज आशिल्लो तांकां तो विशय गोत आशिल्लो ते गोत आशिल्ल्या विशया निमित्त तांणी तें आनीकय एप्रिशिएट करूं येता सो केन्ना आमच्या विशयांत तातूंत आमी ज्ञान प्राप्त करून तें घेता ती तेन्ना आमी एप्रिशिएट करूं येता सो त्यांची भागवतम श्लोकां सांगचे आसा पिबत भागवतम रसमालयम म्हळ्यार भागवतम वाचून त्या मना वेल्ल्यार आमी कशें जाता मुहूर अहो रसिक म्हळ्यार आमी ते रेलिश करूं येता म्हळ्यार ताका रियली तांकां देवाल ते एक गुण रूप लीला आनी आमी देवाल तातूंत कनेक्ट जावं येता म्हूण हे भागवतमा श्लोकांत आमकां कळटा सो आतां भक्तीचे विशय पळयल्यार आतां अशी न्ही की भक्तीन तूं खाल एक भावनाची
म्हणू म्हळ्यार कसं न्हय विषय आमी बुद्धी उपयोग करका म्हूण ना ते तांतूं कसं न्हय नॉलेज ना तशी न्हय गोत्त सुखाची ते कसं म्हणू जाल्यार ते कळतरी आमगी बुद्धी उपयोग करून आमी देवाला समजून घेवच देवाल मनावर येतं तो असल विषय न्हय आता मस्त आता मनोरंजना कार्यक्रम अशा पुरो कार्टून पिक्चर ते पळयता कसं पुरो ते पिक्चरा जावचे पुरो एकलो मनुष्य 50 जना मारचे पुरो आमकां गोत्तच रियल लायफान ते पॉसिबल ना मात ते मूवी की सिनेमा की ते आमकां ते एन्जॉय करता जाल्यार आमी म्हणटा ती हें पुरो आमी एनालायज करचें नाका पळयता वचचें म्हूण म्हळ्यार इंटेलिजन्स यूज करची नाका म्हूण मात अशी न्हय देवाल लिला देवाल भक्ती म्हळ्यार इंटेलिजन्स जावकाची जाल्यार हें बुद्धी परे आसा आमगेल बुद्धीन तितली शक्ती ना हो विषय वेकळका जाल्यार विषय कळून आमकां हें वेकळका की आमकां इमोशनली अटॅच वे जावका भक्ती जावका म्हूण खंयचे आमी सिद्धांत रुपार आमकां हो विषय देवाल विषय कळटा केन्ना भगवद्गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत असल आमी भक्ती ग्रंथ आमी वाचिता ती तेतून आमी सिद्धांतीक रुपारी आमकां तेका संख्या एक फाउंडेशन मेळटा आनी ते फाउंडेशन मेळ्ळी सुद्दां आमी आमगेले इमोशन्स म्हणटात पळय आमगेले हृदयाची भक्ती ते रायट डायरेक्शना व्हरून देवाल ओटू कनेक्ट करूं येता म्हूण सांग येता आता आमी भक्तीचे आमगेले भाव व्यक्त करतना आमी कसं करता ती देवस्थाना वचून पळोवं ती आमी देवाल पांय पडटा ती और देवाल नामस्मरण करचे पुरो आनी इत्यादी मस्त सकट भक्तीचे मस्त सकट विषय आसचे पुरो मात आमी केन्ना भागवतमान सांगल्या म्हणजे रसिका जाता ती तेतना आमी हें पुरो कसले करचें ते आमी मन आवरतात सुरे आनी ते मन आवेलेल सुद्दां तेन्ना आमी ताका आनीकय एप्रिशिएट करूं येतो और आमी आनीकय कनेक्ट जावं येता कशें ते आमी भरतनाट्यम डान्सर परफॉर्मन्स पळयतले विंगड ऑडियन्साचे विंगड स्पेक्टेटर्स आसा पळयतलीं आमी कशें पळयलें की तांगेले एग्जाम्पल्स आशिल्ले कोणा तो विशय गोत्त आशिल्लो तांणी ते परफॉर्मन्स तांकां आनीकय गंमत जालें ते पळोवचें आनीकय एन्जॉय केलें तांणी तशी केन्ना आमकां भक्ती विशय पुरा मना वता वाचून आयकून तेन्ना आमी देवाल लील आयकता देवाल नामस्मरण करता ती आनी इत्यादी अन्य सकट भक्तीमयी जावन आशिल्ली ते विंगड पुरा कसं करता ती कार्यांत भाग घेतात सेवेंत तेन्ना आमी ताका आनीकय एप्रिशिएट करूं येता कसं जाल्यार की आमकां कळटा सो आमी केन्ना कृष्णाल तत्व लीला नाम रूप कळटा आमकां तेन्ना आमगेले ते भक्ती बीज आसता पळय ताका पोशण जाता और नरिशमेंट मेळटा म्हूण सांग येता कांयचे आतां आमी पळयलें आतां कॉन्टेक्स्टांत की संबंध अभिधेय आनी प्रयोजन आतां तो श्रीमद भागवतम आमकां सांगता की सिद्धांत मनावरची मात न्हय सिद्धांत मनावर न्हू प्रॅक्टिकली अप्लाय करून तुमी आमगेले हृदया भितर आमी ते इमोशन्स एक्सपिरियन्स करका म्हूण आनी ते इमोशन्स कशे आमगेले एक्सपिरियन्स जाता ते चैतन्य महाप्रभू ते आमकां हे भक्ती लता बिजाचे एग्जाम्पलान तांणी आमकां एक्सप्लेन करता ती की कशी आमी ते एक्सपिरियन्स आमगे हृदया भितर और भक्ती भावना आमी कशी ते सान रुपार आमगेले सूर जालेले ते आनीक होड करून व्हर येता आमगेले जिवनांत म्हणून ते आमकां चैतन्य महाप्रभू एक्सप्लेन करता हे एक 4 श्लोक आसा तांतूं लास्ट श्लोक ते ब्रह्मांड भ्रमित हे 19th चॅप्टरांत येता 148 देखून सूर जाता चैतन्य चरितामृतांत चैतन्य महाप्रभून रूप गोस्वामी सांगचे सुरे चैतन्य महाप्रभू सांगता कोटी ज्ञान मध्ये होय एक जन मुक्त कोटी मुक्त मध्ये दुर्लभ एक कृष्ण भक्त म्हळ्यार भगवद्गीतान सांगल्या म्हणकेची की दुर्लभ असं म्हळ्यार मस्त सकट ज्ञानी जनान तू स्वल्प जना मुक्त जावच असेल ते मुक्त अशें पुरो जाल्यार कितलेकी मुक्त आशिल्ले हान तूं बद्द एकलोच कृष्ण भक्त म्हूण अशी तो चैतन्य महाप्रभू रूप गोस्वामी सांगता मागीर मुखार सुन तांणी सांगता ती कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सकल अशांत सकली अशांत म्हळ्यार कृष्णाल भक्त कोण आसता ती तांणी निष्काम अथैव शांत ताजे निमित्त तांणी शांत आसता ती मात भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी ह्या पुरा कोणा जावका पळय सकळी अशांत तांगेले मन अशांती ना कसनेपुणी तांकां एक मनाक दुख्ख आसता म्हूण सांगता ती मागीर मुखार सुनू चैतन्य महाप्रभू हे भागवतमाचे संची स्कंदांत येवची हे श्लोक तांणी रूप गोस्वामी सांगता ती की मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटीश्व अपि महामुने म्हणून की कोण देवाल तो कृष्णाल भक्त आसता मुक्तानाम
शांत असतं, नारायणपण. आता असल जन असत पळय सुदुर्लभ प्रशांतात्म विंगड जन कसन कसन हाजी मुक्तानाम सिद्धानाम आणि पुरा मुक्ती मागशी सिद्धी मागशी असतली ती ज्याला कोण नारायण परायण कोण देवाल भक्त असता तांकां तांणी मात शांत आसत विंगड जनात एक शांती ना म्हूण मागीर हे पॉइंट दोखून आयच्या श्लोकारी चैतन्य महाप्रभू सांगता ती की ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ती लता बीज म्हूण अशी चैतन्य महाप्रभू सांगतात. आता आमी ह्या पॉइंटार आमी पळयत कशें की इमोशन्स आसा भावन आसा ते आमगेले एक इम्पॉर्टंट पार्ट आमकां पुरा जेन्ना इमोशन्स आसा भावन आसा आनी हे आमी आमगेले इमोशन्स मस्त सकट विशया खातीर यूज करचे पुरो दुडवा खातीर और विंगड खंयचो विशय आसचे दुडवा खातीर करियरा खातीर इतर सकट मस्त सकट विशय आसा. सो आमगेली इमोशन्स लायफान तूं मस्त कडेन वता ती जाल्यार हे स्टार्टिंगार डिस्कस केल्या म्हणजे मस्त सकट विशय अशे आसता ती खंय आमकां कसले क्षणभरा खातीर कसले एक मेळचे पुरो जाल्यार मुखार सुनू तांतूं शेअर्ड सॅटिस्फॅक्शन और आनंद मेळना जाल्यार सगळे भक्तीचे प्रोसेस अशें आसा अभिदय की आमी केन्ना हे इमोशन्स आमगेले भावना देवाल विशय मना व्हरून आमी डायरेक्ट करता ती प्रोसेस फॉलो करता ती ते कसं प्रोसेस ते भक्ती म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी आतां आमी पळयल्यार कशें की आमी आमगेले सायडा दुखून प्रयास करचा पडटा. आतां आमी पळयत खंय आमी ड्रायव्ह करून आनी गेल्यार मस्त सकट झाड कोट आसचे पुरो रोडार अशी न्हय की कसले नेल असल्यार ते माती अशी आसता तातूं कसलेपणी तण कसलेपणी जत्ता आसता तातूं अशी न्हय की कोणी घालना नेल आसा म्हळ्यार कसलेपणी तातूं एक उत्पन्न जाता तण आसचे पुरो खंयचे काठ झाड आसचे पुरो कसलेपणी जाता जाल्यार तुमी पळयत की चांग फ्रुट्स कसले आंबो एप्पल और कसं असेल चांग फ्रूट अशी न्हय की रोड सायडार ऑटोमॅटिकली जाता कशें की एक प्रयास करून कोण कितें कोण मालिक कोण ते पळयतलो आसा आनी ताका समज ताचें पोशण करून ताका प्रोटेक्ट रक्षण करून ते चांग रुपार व्हड जावचे ते पळोवका ते झाड तेन्ना मात ते आंबो की एप्पल की जावचे पुरो अशी ऑटोमॅटिकली रोड सायडार खंयचे चांग फल जायना ती सगळे तण आनी कसले काठ झाड जावचे पुरो. सो आमी कशें जावका म्हळ्यार भक्तीन तूं आमी कशें की एक आमी मनान कशें की एक प्रयास करचा पडटा अशें ऑटोमॅटीक न्ही ताका म्हळ्यार कॉन्शियसली कल्टिवेट करचा पडटा आमकां. आतां आमी हें पळयत हें आमगेलें गोवर्धन इको विलेजाचे फोटो हे वाडान तूं आमी पळयत की कितले की सकट तांणी व्हेजिटेबल्स फ्रुट्स पुरा ग्रो तांतूं पुरा जत्ता आसता जाल्यार तें ऑटोमॅटिकली जालेलें अशी जालें की तें जालें ना तो कोण तो माली आसा तांच्या आंग रुपार तें बीज पुरा घाललें ते बीज पुरा घाल न्हू कशें तें सायंटिफिकली म्हळ्यार ते खंयचे टायमार घाललें आनी मागीर खंयचे हगूर तें सम उदक पावता की ना पळयलें आनी विंगड खंयचे झाड आसता ती ते खंयचे ताची उदक तांडून काडटा तें काण सोडलें म्हळ्यार वीड्स तें पुरो काण तो छंद कोण मॅनेज करता. सो तशींच त्या प्रकाराची आमी एग्जाम्पल पळयल्यार की आमगेले इमोशन्स आसचे पुरो जाल्यार इमोशन्स म्हळ्यार आमी ऑटोमॅटिकली आमगेले देवाल प्रती वचनात आमी ते देवाल प्रती ते इमोशन्स व्हरच्या खातीर प्रयास करचा पडटा म्हणून. आनी भक्ती योग म्हळ्यार हेंची की आमगेले कशें की इमोशनल एनर्जी आसा भावना शक्ती आसा ते आमी देवाल प्रती डायरेक्शन दिवन तेन्ना ते भक्तीचे बीज व्हड व्हड जावन ते भक्ती लता जाता म्हळ्यार त्या मुखारसून वता आनी हेंची आमी बीज कशी कसन पॉइंट्स हाजे कनेक्टेड आसा चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें त्यांचे आमी ह्या सेशन आनी मुखार वयल्या सेशनान तूं डिस्कस करता वचचें. सो एक मना येवच्या पुरे आमी एक म्हणटा की भक्ती ऑटोमॅटिकली जातली की नॉट एक्झॅक्टली ऑटोमॅटिक म्हळ्यार एकदम ऑटोमॅटिक न्ही आतां पक्कने आमकां कार शिकता म्हूण जाल्यार आतां आमी कारार बसयत आनी कोण तो ड्रायव्हर आसा ताका पळयत आनी कोण कार चलयतले गोत आसा आमी तांगेर ओटू वचत तेन्ना आमकां कशें कळटलें आमी पळयत कार म्हळ्यार अशी चलोवचें आनी आमकां मनान येतलें बाई म्हाका कार चलोवका आनी कितलें लायक करून कार चलयता ती आनी आमकां तांगेर ओटू आसल्यार ते पळोवच ट्राय करता पळय आमकां नॉलेज मेळटलें अशी एक्सेलरेटर प्रेस करची की अशी स्टेरींग घुंडोवची की तें पुरो आमकां नॉलेज मेळटलें. बट अल्टिमेटली एंडार कार चलोवका जाल्यार आमी ते खुद ते कशें की प्रयास करता तेन्ना मात येतलें. सो
वय खंडित फेवरेबल जाता मस्त सकट केल्यारी जाल्यार ऑटोमॅटिक न्ही तें कॉन्शियंटियस म्हळ्यार कशें की आमी ट्राय करता आमगेल्या सायडा देखून कॉन्शियन्शियस म्हळ्यार कशें की ट्राय करता सो आमकां एक इच्छा सुख आसूं रे म्हणटात पळय लवल्यम आमकां एक जावका न्ही देवा लोट आमी कनेक्ट करता आमकां ती भक्ती जावका त्यातून ते आमी मुखारसून वरयता कशी एक चांग नॅल असल्यारी म्हळ्यार फर्टायल लँड असल्यारी तातूंत कसलेपणी घाल्यार उद्भव जातलें म्हळ्यार ते पोटेन्शियल आसता तें मात्तेंतू की कसलेय तें बीज घाल्यार ते चांग जावन तें झाड जावन तातूंत फल येतलें म्हणून म्हळ्यार ते मात्तेंतू तितलें ते भुमींतू तितली शक्ती आसता उत्पन्न करता तशी तशींची पुरो आमगेले जिवात्म कोण देवाला आमी देवाले अंश आनी आमगेले पुरा जनाल हांतू देवाल लोट कनेक्ट जावचे आनी ते चांग रुपारी भक्ती कोरून एक जिवनांत आमगेले आनंद प्राप्त करून देवाल दय प्राप्त करचे आमगेले पुरा जनाल हांतू ती पोटेन्शियल आसची म्हणून जाल्यार ते ऑटोमॅटिकली जायना कशें आमी पळयलें की नेलांतू तें कसन जावको तो विशय घाल नातल्यार कसन जातलें विंगड विंगड प्रकार तण और नाक नातील पुरा झाड जावचे पुरो ती आतां आमकां कसन जावका आशिल्लें म्हळ्यार ते नाक नातील म्हळ्यार आमगेले इमोशन्स मिसडायरेक्ट जातात हेकड तेकड वता ती आतां आमी देवाल देवस्थानांत वचून वय देवाल दर्शन घेवच्या वय वताना आमी देखचे पुरोत की आमगेले देवा आमगेले इमोशन्स म्हळ्यार पांय पडचे वतात मात पक्कनी अशी एक परिस्थिती आयली की आम कोणके एक मनुष्य जायना तागेले वयर मस्त कोप आसा तो वय थंय येवन बगलेन रावता आमगेले तेन्ना आमकां देवाल प्रती इमोशन्स येतले देवाल येद्रा राबून दर्शन घेता आसता ती जाल्यार आमगेले मना कसं येवचें पुरो हो वय हांगा आयलो वे कांय ना वे हांगा येवन पावलो पळयात म्हाका हांगाय बाद दितले वे पूण अशें कसलेपणी मना येवचें पुरो म्हळ्यार दर्शन घेतान वय आमकां देवाल प्रती ते इमोशन्स आमगेले दिवचे जायना सो अशी सकट आमगेल्या जिवनांत तूं मस्त सकट विशय आसचे पुरो खंयचे निमित्त आमगेल्या जिवनांत पूण आमकां देवाल प्रती ते भक्ती प्रती ते इमोशन्स आमकां दिवचे जायना म्हणटात पळय इमोशन्स आसता जाल्यार देवाल खातीर अवेलेबल ना ते पुरा कडेन विंगड कडेन युटिलायज जाला सो तेन्ना कसन जाता ते भक्ती बीज आसा पळय तातूंत देखून कसलें मुखारसून जायना तातूंत कसलें की ते एनर्जी पुरा विंगड जनान घेवन तें कशें की विंगड विंगड झाड जाता सामकें कशें जावका तें झाड जायना तें फल ना म्हूण कसलें की पुरा इमोशन्स विंगड खातीर यूज जालना देवाल खातीर कांय वर न्ही म्हूण आनी आनीक विशय म्हळ्यार इमोशन्साचे और भावना ताका प्रभुपाद स्वामी आमी ते कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणटात ताचें ट्रान्सलेशन पळय कृष्ण भावना अमृत म्हणटा ती म्हळ्यार कृष्णा प्रती ते इमोशन्स दिवचे सो हे एक्सटर्नल प्रॅक्टीस मात न्ही एक प्रकार आमी खंयचे एक तिलक करचे पुरो तर एक प्रकार पोषक घालचे पुरो ती और देवस्थाना वचचे और विंगड कसलेपणी आमी भायले दृश्टीन करचे पुरो ती जाल्यार त्या भायले दृश्टीन ते करचे कसले पुरो आमगेले हृदया भितर आशिल्ली भावना देवाल प्रती वचच्या खातीरच करचे कशी कशी एक न्हंय आसचे पुरो और खंयचे एक उदकाचे एक स्टोरेज आसचे पुरो आमी थंय कशें करता ती एक खंय ते उदक पावोवंक कशें म्हणटात पळय खंय एक इरिगेशन म्हणटात पळय खंय पुरा फिल्ड्स आसत और एग्रीकल्चर आसत थंयची न्हंयची उदक पावोवंक तेन्ना गव्हर्नमेंट कशें करता ते कॅनल्स करता ती इरिगेशन कॅनल करतात और ते डॅम बांदून ते खंय उदक जावका थंय पावयतात सो एक्सटर्नल प्रॅक्टीस म्हळ्यार तेका आमी कशें करचें पुरो फॉर एक्झाम्पल आतां आमी पळयता आसता ती की डॅम व्हड एक उदका स्टोरेज आसा आनी खंय की आमकां तें उदक पावोवका सो ते गव्हर्नमेंटान ते रायट डायरेक्शनान तूं ते कशें की एक चॅनल करून ते उदक खंय पावोवका तशी तांणी प्लॅनिंग करून केलेलें आसा और खंय आमगेले घरकडे आतां खंय उदक भरून नज म्हणून आमी एक कडेन पागरारकी और खंय ड्रेनेजान तो आमी ग्रूव करतलीं ती खंयच्यान तें उदक भरल्यार वय त्या पॉयंटार देखून तें उदक वचून घरा देखून तें उदक क्लियर जाता तशींची आमी कॉन्शियसली आमी कशें की एक चॅनल्स क्रिएट करता आमगेले भक्ती वचच्या खातीर आतां कोण पिवचे अभ्यास आसा ताणें ते ड्रिंका बॉटल पळयले सिद्धा कुडले तागेले इमोशन्स चॅनलायज जातले आतां म्हाका पिवचें दिसता म्हणून ताका कशें की एक फिलींग येवचें पुरो सो आमगेले मनांत ऑलरेडी आतां आमी पळयना पळय मस्त सकट चॅनल्स ऑलरेडी कोन्न दवरलेले आसा मात आमी भक्ती जिवनांत येता आमकां तें गुरु कृष्ण प्रसादे पाय म्हळ्यार आमकां तें भक्तीचें बीज मेळटा तेन्ना आमगे लायफांत आमी एक नवें चॅनल करतात विंगड फुडेंच पुरा चॅनल्स आसाची खंय देखून उदक पास जाता इमोशन्स आमगेले पास जाता ती जाल्यार भक्तीचे आमकां गुरु कृष्ण प्रसादे पाय तेन्ना आमगेले आनीक एक नवें चॅनल जाता खंयच्यान आमी आमगेले इमोशन्स भक्तीचे इमोशन्स देवाल प्रती दिव येता म्हणून
आणि त्या चॅनलान तू मस्त सकट लिकेजेस आणि अशें पुरो ते आमी मुखार वेल सेशनान तू आनी थोडे डिटेलान ह्या विशयी उलोवया. सो ह्या पुरो चॅनल्स बांदूच म्हळ्यार हे भायची वस्तू हे कसले करचे म्हळ्यार ते उदक एक डायरेक्शनान तू वच्चें म्हणून जाल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट कसं न्हय चॅनल मात बांदूच न्ही तातूंत देखून उदक होळून वचूं न्हय. सो आमी भायले दृश्टीन थोडे कसं न्हय नामस्मरण और भक्ती करच्या पुरो ती जाल्यार आमी हें एग्जामीन करता की आमी भावनामृत म्हळ्यार त्या भावना पूर्वक भक्ती पूर्वक त्या मनान करतात की तातूंत भावन आस की आमगेलें की आमी मेकॅनिकली कशें की करता आसत ती तें एक इम्पॉर्टंट पॉयंटान घेता म्हणून. आतां आमी खंय मस्त कडेन ड्रायव्ह करतना पळोवचें आसता पुरो ती की मस्त सकड एक व्हड जाग अशी आसता ते पळयल सुद्दां आमकां कळटा की फूड हांगा देखून न्हंय व्हळता अशी दिसता. आतां ते न्हंयचें उदक पुरो सुकून गेलां मात ती आमकां ती वाट दिसता व्हड वाट आसा म्हळ्यार हांगा देखून ती न्हंय व्हळता अशी फुडें जाल्यार आतां उदक सुकिल्लें निमित्त ते चॅनल मात आसा तातूंत उदक नात. तशींच आमी पळयल्यार मस्त सकड आयचे स्पेशली आयच्या काळान तू कलियुगान तशें सकट जालेलें आसा की विंगड पुरा धर्मान तू मस्त सकट जनान चॅनल्स बांदून घालेले आसा. म्हळ्यार आतां स्पेशली आमी पळयल्यार पुरा धर्मांत आसता जाल्यार स्पेशली आमी पळयल्यार युरोपांत आनी पळयल्यार व्हड व्हड चर्च आसा ती 10,000 15,000 जनान बशी चर्च आसा जाल्यार तुमी गेल्यार थंय एक मनुष्य येना कसल्या की जनाक आतां देवाल विशयांत इंट्रस्ट ना थंयच्या जनाक. सो इतलो व्हड व्हड तांगेले पुरातन काळात चर्च आसा पळोवच्या इतलो चंद आसा पुरो पुरा नमुने फॅसिलिटी आसा थंय बसच्याक चंद कोर न्हू बुक्स आसत वाजोवच्याक जाल्यार एक मनुष्य येना. म्हळ्यार तें कसं एग्जाम्पल दाखयता की चॅनल आसा जाल्यार तातूंत देखून उदक व्हळना. ताकाची मस्त टायम अशी जाता की आमी चॅनल्स करतात संस्था करतात ती जाल्यार तातूंत कोणी ते एक भक्ती रुपार ते फॉलो करतले ना आसतली पुरो. ताकात मस्त जेन्ना एक पंत सांगतात न्ही आमी कसं फुडें चांग करतात म्हाका देवाल धर्मा विशयांनी कसं इंट्रस्ट ना विंगड पुरा कसं की चांग करता म्हणून अशें सांगता. तांणी सांगता ती आमी कसं की एक चांग आमी एक्सपिरियन्स करता ती आमकां ह्या पुरा देवाल धर्मा विशयांत आमकां कांय इंट्रस्ट ना म्हणून अशी कसल्या जाती एक पंत कसले की तांणी पळयता ती मस्त सकट जन कोण धार्मीक म्हणून प्रोजेक्ट करतात तांकां मस्त अशी एग्जाम्पल्स अशें पुरो ती आमी तुमी पळोवन अशें पुरो आयकून अशें पुरो जाल्यार तांकां पळयल्यार आमकां अशी आसता की हो देवाल धर्मा विशय कोर न्हू अशींच वे म्हळ्यार कांय कॅरेक्टर चेंज जायनी अहंकारी आसा मनुष्य म्हळ्यार कसं एक चांग गुण ना खाली भायली दृश्टीन धर्माच पालन करता आसा कसं पोशाख घालचे पुरो तिलक करचे पुरो ती जाल्यार भारी एक गर्व आसता और उलोचूत्र चंद ना ती और एक नम्रता ना तेन्ना स्पेशली यंग चिल्ड्रन कोण आसतात पळय कोण तांगेले होड्डां पळयता ती की हा देवाल धर्माच कसं की करता आसा जाल्यार म्हाका हांगेल मणके जावची नाका म्हूण तांकां दिसता कसले की तांणी कसं पळयता ती चॅनल्स पळयता ती जाल्यार तातूंत उदक ना तांणी पळयता ती की हातूंत कसं की एक चांग दिसना म्हाका और इमोशन्स कसं देवा वाटे कनेक्शन मेळना तांकां. आनी आमगेले हातूंत एक पंत हें एटिट्यूड आसचें पुरो आमी कसं लेखतात की आमी करचें सम विंगड जनान करचें सम न्ही तेन्ना अशी एटिट्यूड आसतना कोणाक पळयतात पळय तेन्ना लेखतात की आगेल कसं की एक अहंकारी जावन तांगेलें सम म्हूण घेवन बसतात तांणी आमगेले विशय ना म्हूण ताका जनाक मागीर तातूंत तशें ताचे निमित्त मस्त सकळ स्पेशली मॉडर्न जनरेशन तू आध्यात्मिक विशयान तू रुची आसना कसले की तांणी पळयता ती की व्हड व्हड चॅनल आसवय जाल्यार न्हंयेन तू उदक ना सुकून गेला कसं एक इमोशन्स ना ताकाची ह्या नक्काची म्हूण बसता ती ताकाची मात अशी करूयात की हा ना आतां आमी तावळ सांगिल्लें पळय उदक भरल्यार आमगेले घडकडे कसं एक सिस्टम अशें पुरो खंय ग्रूव अशें पुरो खंय देखून उदक भायर वोवचें आतां ते चॅनल नासल्यार कसं जाता उदक खंय खंय वचून पुरा राबता और ते ताचे निमित्त प्रॉब्लेम सुरू जाता ताकाची देवाल धर्मा विशय नासल्यार जनान ते इमोशन्स अस म्हळ्यार वयना आनी कलियुगा प्रभावान ते चांग कडेन युटिलायज जातवे जन दिसचे पुरो की देव धर्म नाका आमी विंगड रितीर चांग करता ती म्हणून जाल्यार प्रॅक्टिकली पळयल्यार ते मिसयूज जाता आनी विंगड विंगड विशयांत वता खंयच्यान जनाक कश्ट जाता सिरकून पडटा ती और लायफान तूं मुखार सुनू तांणी म्हणटात पळय एक बरें जायना
ताकाची आमगेल मालगड्यान गुरून वैष्णव जनान तांणी आमकां पुरें प्रोसेस करून आमकां हें चॅनल कोरून दिलेलें आसा. आमी केन्ना तें फॉलो करता ती केअरफूल आसतात आमी आनी कसं एक लिकेज ना सी पळयता ती आनी नेक्स्ट सेशन आमी फर्दर कंटिन्यू करूया की म्हळ्यार कसं तें कसं विंगड खंयचे काट झाड येवन आमकां कसं जावंक आशिल्लें तें पोशण मेळनातल्यार आमी पळयल्यार तेन्ना खंडीत ते चॅनल देखून हें आमी मेटाफर यूज केलेलें ते उदकाच्या आंग रुपार वचून आमी प्रोग्रेस करूं येता मात ताचे खातीर आमी विजिलंट आसूं सो टेकिंग केअर हेचें सो ह्यांची प्रोसेस आमी कसं आज थॉट प्रोसेस डेव्हलप केलेलें ते फर्दर आमी नेक्स्ट सेशनान तो मुखार सुनूय त्यांची हें करूया. सो जस्ट एक रिकॅप करता. स्टार्टिंगार आमी डिस्कस केलें की हें चैतन्य चरितामृता देखून हें टॉपिक आयची डिस्कशन आसा. रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामीन तांणी तांगेलें जीवन देवाल्या चैतन्य महाप्रभू तांणी शरण येवन तांणी भक्ती खातीर तांगेले देवाल सेवे खातीर तांगेलें जीवन दिलेलें. मुखार सून तांणी तांगेलें गव्हर्मेंट पोझिशन सोडून रूप गोस्वामी तांकां प्रयागराजांत मेळटा चैतन्य महाप्रभूक. थंय तांणी 10 दिवस पयसून चैतन्य महाप्रभून मस्त सकट शिक्षा दिवचे आसा रूप गोस्वामी हे त्या शिक्षा देखून आमी हे एक श्लोक घेवन आमी आयचे डिस्कशन करतात. मागीर आमी पळयलें की आध्यात्मिक विशय आनी खंयचे विशयांत 3 प्रोसेसीस आसता ती कसं आमकां जावका जाल्यार सुरे ते कसं जावका आनी रिजल्ट ते कशी पावचे खातीर ते वस्तू वट्टू संबंध जावका आमकां. कशें आमी कारा एग्जाम्पल घेतलें की आमकां ट्रॅव्हल करचें कन्विनियन्स जावका जाल्यार आमी कार जावका म्हणून आमी ते स्टडी करता. मागीर अभिदेय म्हळ्यार आमी पळयतालीं ते कार कशी घेवचें खंयची मॉडल घेवचें एक प्रोसेस आसता. मागीर ते कार मेळटरी आमकां ताचे एक रिजल्ट मेळटलें ते एक्सपिरियन्स करचें मेळटलें ते कार घेतलें म्हणून. मात हे संवसारांत मस्त सकट आसा की आमी खंयच्या विशया संबंध करता ती आनी ते अभिदेय करून ते प्रोसेस घेवन ताचें एक प्रयोजन मेळटा जाल्यार तातूंत आमकां शाश्वत जावन कसं आनंद मेळना ओटू कश्ट जाता. आनी देवान आमी सांगिल्लें ते श्लोक पळयलें की ह्या संवसारांत कसले वस्तू अट्रॅक्टिव्ह आसल्यार ते देवाल अंशाची. आतां अंशांतू आमकां कसं एक आनंद प्राप्त जाल्यार ते सगळे समुद्रांत कितले आनंद आसचे पुरो आनी ते सगळे समुद्रा वटू संबंध पावचे त्या भक्तीचे म्हणून प्रोसेस. आनी आमी पळयलें मागीर की खंयच्या विशयाक आमी एक एनालिसीस करूं येता ऑब्जेक्टिवली म्हळ्यार कशें एक गुलाबा फूल पळयल्यार आमी सायंटिस्टा लेखार पळय येता की हाजी हें पार्ट तें पार्ट जाल्यार एक विंगड आर्टिस्टा लेखार पळयल्यार आमी पळयता कितले चंद कलर आसा कितले चंद ताजी फ्रेग्रन्स आसा कितले चंद ताजे आकार आसा त्या एंगलार आमी पळय येता. सो आमी देवाल विशय पळयतान वय एक सायंटिफिकली पळय येता कशें भागवतमान सांगता ती सत्यम परम धीमहि मात भागवतम थंय राबयना आमकां भागवतम आमकां मुखार सून वचचें सांगता की तुमी स्टडी मात करची न्ही ताचे विशय देवाल कनेक्ट जावन ते टॉपिक रेलिश करता म्हणटा. भागवतम सांगता पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवी भावुका म्हळ्यार रसिका जावका म्हणून सांगता की देवाल विशय कळकावय तुमकां आनी देवाल तुमी इमोशनली अटॅच जावका आनी ताचे रसिका जावका म्हणून. आनी खंयच्या विशय आमकां एप्रिशिएट करता जाल्यार ताचे विशय नॉलेज आसल्यार आमी ताका एप्रिशिएट करूं. आमी ते एक एग्जाम्पल घेतलें भरतनाट्यम डान्सरान. आतां आमी केन्ना एक भरतनाट्यम डान्सरान परफॉर्मन्स पळोवचे गेल्यार ऑडियन्सांत विंगड विंगड टायपा जन आसचे पुरो. ಸ್ವಲ್ಪ जन ते खाली ते अशी एप्रिशिएट करचे पुरो कसं की लायक मुवमेंट दिसता डान्साचे और ते डान्सर अट्रॅक्टिव्ह आसा तशी म्हणून मनवचे पुरो. जाल्यार कोणाक तो विशय गोत आसा की आयची परफॉर्मन्स एक कृष्ण लिला विशय कृष्णान लोणी खांपूचें तेन्ना आमी ते डान्सराल मुद्रा ते डान्सराल एक्सप्रेशन्स तेन्ना आमी एप्रिशिएट करूं येता जाल्यार आमकां गोत आसा की ह्या लिला ओटू कनेक्टेड आसा म्हणून. तशींच आमकां भागवतम हें भगवत गीता चैतन्य चरितामृत असन पुरा ग्रंथ आयकून वाचून आमकां कळटा तेन्ना आमी देवाले नाम रूप लीला आनीकय आमी एप्रिशिएट करूं येता आनी देवाल ओटू कनेक्ट जावचे आनीकय आमगेले बॉन्ड स्ट्रॉंगर जाता म्हणून सांगिल्लें. आनी भक्ती म्हळ्यार अशें आसा की खाली बुद्धीन मात उपयोग करूं न्ही करचें जाल्यार ते बुद्धी उपयोग करून आमी देवाल ओटू इमोशनली केन्ना कनेक्ट जाता ती तें भक्ती म्हणून म्हळ्यार संबंध अभिदेय प्रयोजन आनी भागवतमान आमकां हेंच सांगिल्लें. मागीर आमी हें चैतन्य चरितामृताचें 19 चॅप्टर 3 श्लोक पळयलें की कशी एक
भक्तोची भक्त म्हळ्यार सुदुर्लभची म्हणून आम्ही पळयलें की दुर्लभ एक कृष्ण भक्त म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून सांगचें की कृष्णाल भक्त म्हळ्यार दुर्लभ आनी कशें की आमकां जन्म जन्मांतून कशें की भाग्यान मागीर मेळचें म्हणून आनी भागवतमाचे श्लोक सांगता ती की कोटविश्व अपि महामुने म्हणजे कोटी कोटली जनांतू एकलो कोणी असता कोणाक भक्ती प्रची रुची येता म्हणून आणि ते कशी येवची ती भक्ती प्रची रुची कितले जन असत की ब्रह्मांडात ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव कितले की ब्रह्मांडान जसं जीवन असत ती आत्मा जाल्यार कशें की गुरु कृष्ण प्रसादे पाय आमकां ते बीज मेळटा सीड मेळटा भक्तीचें आमगेल एफर्टान न्हय गुरु कृष्ण तांगेले आशीर्वादान आमकां कशें की मेळटा म्हणून आनी आशीर्वादान मेळिल्ली वस्तू कशी चंद करून ताचें पोशण करचें तें आमगेलें डिस्कशनाचो टॉपिक आज आमी सुरू केलेलें मुखारसून आमी ह्यांची पॉयंट करूया आनी मागीर आमी हें एक पॉयंट पळयलें की खंयचे एक विशय अशी रोड सायडार कसं आसल्यार पुरो तण और कसं काट झाड जावचे पुरो जाल्यार आमकां कसं की चंद जावन आशिल्ली फळ जावं कसं ऍपल केळें नारळ और असल कसं जावं ते आमकां ते चांग रुपार ताचें पोशण करून ते समा प्रोटेक्ट करून केल्यार मात ते आमकां मेळटा ऑटोमॅटिकली जायना तशींच आमी भक्ती वय आमकां कशें की एक भक्ती लता बीज मेळ्ळेलें आसा जाल्यार ते ऑटोमॅटिकली जायना आमी कशें की एक प्रयास आमगेल्या सायडातून करका म्हूण आमी ते पॉयंट डिस्कस केलेले आनी आमी पळयलें की आमगेले इमोशन्स पुरो आसत वय जाल्यार आमी ताका चॅनल करका समज खाली चॅनल बांदून तांतू कशें आमी एक पळयलें आमी डिस्कस केलें की न्हंय आमी रोडार आनी वताना पळोवचें पुरो सुकून गेलेली मस्त सकट न्हंय आसता ती आमकां दिसता ते फूड उदक हळत आशिल्लें दिसता आतां खाली ती व्हड वाट शी दिसता जाल्यार तांतू न्हंयेंत उदक ना सुकून गेलें तशींच आजकाल मस्त सकट संस्था मस्त सकट आसचे पुरो जाल्यार आमकां दिसता की एक आध्यात्मिक दृश्टीरी कसं एक पालन जायना स्पेशली आनी यंग जन अट्रॅक्ट जायना ती कसं की तांणी पळयतात की कसं की एक रिजिडिटी सेल्फ रायटियस म्हणटात पळय आमी केलेलें सम हें केलेलें सम न्ही ते ओपननेस नातिल्ले निमित्त कसं की एक संस्था आसा चॅनल आसा जाल्यार तांतू इमोशन्स नातिल्ले निमित्त ते चल ना म्हणून पळयता जाल्यार चांग रुपार इमोशन्स देवाल प्रती करता जाल्यार कसं पूण प्रोसेस फॉलो करता वय न्हू ऑटोमॅटिकली जायना ते आनी आमकां संप्रदायान थ्रू गुरू थ्रू आमगेले मालगड्या थ्रू ते प्रोसेस आमकां कळटा आनी आमी ते प्रोसेस मेकॅनिकली न्हय मनान केन्ना भावनामृत कृष्ण भावनामृत केन्ना आमी मनान ते फॉलो करता ती तेन्ना ते रियली ते चॅनला देखून पास जावन मागीर आमगेले बीजाक आनी ते चांग रुपारी व्हड जाता आनी व्हड जाता कसं जाता ते आमी मुखावेल सेशनांतू आमी मुखार डिस्कस करूया सो हांव आंगार आपयता कसं उलयलें तूं चूक जावन आसल्यार तुमी पुराय जणांक क्षमापण करूं ज्योती माताजी तुमी सेशन मुखार हरे कृष्ण हरे कृष्णा भारी चमकून एक्सप्लेन केलं प्रभूजी तुम्ही सिस्टमॅटिक एनालिसिस भक्ती म्हणा कसं नाही कशी ते अंकुरित जावचे आणि हाजे मुखावेल सेशन तुम्ही आणि हो टॉपिक डिटेल सांगतले ती भारी चमकून सांगला आयच्या टॉपिका विशयी कोणा कसं नाही प्रश्न असल्यार कोणाला कसं कमेंट असल्यार सांगेता कोणाला कसं प्रश्न जो कमेंट ना दिसता भारी चंद रीतीन तुम्ही एक्सप्लेन दिलेलं असं की भक्ती म्हळ्यार केवळ बाह्य रूपार जे जशी तुम्ही म्हणत तिलक करचे पोशाख अशी हे दाखवचे विषय नाही या मना दाखवून करचे विषय जशी ते चॅनल भितरी चॅनल दिसल्यार तांतूल्यान उद्दा होळका मना दाखवून त्या प्रवृत्ती आमगेल्यान येवका आणि ह्या ऑटोमॅटिक जायना हाजे खातीर आमकां प्रयत्न करका म्हळ्यार साधना भक्ती म्हळ्यार कसं नाही तुम्ही आमकां आज त्याचे महत्व सांगून दिले धन्यवाद प्रभूजी हरे कृष्णा जे टॉपिक असल्यार आमगेले भक्ती पोषण कशी करचे त्या विशयान श्रील भक्ती विनोद ठाकूर हांगेले एक भजन असं तांतू त्या भजनान तांणी चंद रितीरी एक्सप्लेन केलेलं असं की कसन कसन केल्यार आमगेले भक्तीचे पोषण चंद रितीर जाता
आता होत्या भजन म्हणता. शुद्ध भक्त चरण रेणू भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धी प्रेमलातिकार मूला माधव तिथी भक्ति जननी जतन पालन करी कृष्णा वसती वसती बोली परमान रे मोरी गौर हमार जे सब स्थाने करोलो ब्राह्मण रंगे से सब स्थान हेरी बोआमे प्रणयी भक्त संगे मृदुवाद्य शुनिते माना अवसार सदायाचे गौरविहित कीर्तन शून्य आनंदे हृदय नाचे जुगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद होया प्रसाद सेवा करिते होया सकल प्रपंच जया जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक माया चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सासीमा पाया तुलसी देखी जुड़ाया प्राण माधव तोषणी जाने गौर प्रिय शाक सेवाने जीवन सार्थक माने भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जहाँ प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार करो ये ताहा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा परम
प्रेमलतिकार मूला. हरे कृष्ण. आता एक अनाउन्समेंट आशिल्ला येवचे आयतार आमरी 10 जुलैक आषाढी एकादशी आसा. त्या दिसू या संडेचे सत्संग GSP भक्तवृंद ग्रुपारी ना आसतले जाल्यार त्याच दिसू भागवत पुराण कोंकणी त्या प्लॅटफॉर्मारी प्रति एकादशीक तांगेले भगवत गीता पारायण करताची. तशी एकादशी दिसू विठ्ठल भजनय आमकां आयकुचे मेळटले. त्या प्रोग्राम जॉइनिंग लिंक आमगेल ग्रुपारी आमी सेंड करताची. तर तुम्ही अवश्य त्या प्रोग्राम जॉइन करका. कोणा साध्य असताना भगवत गीता रिसायटेशनान तुम्ही भाग घेवेत आणि ह्या एकादशीचे पालन करका म्हणून विनंती. आता आम्ही ताजे नेक्स्ट आयतार मेळया. 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र म्हणूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण.